जेजून आपणाक जाय पळय तशें आपलें जिवीत चाललें ना म्हणून आमकां पयले वचपाक सांगलां. तो हांव येता म्हणटा देवाची खुशी करूंक येता. म्हजी खुशी न्हय, आपली खुशी न्हय, देवाची खुशी. तुमकां हांवें सुरवातेक सांगलेलें, आमची चिंतना आमची भावना आसात पळय ती आमी रोखडीच देवाक ओपून दिवंक जाय. जेजू जेजू म्हणून ताची दवरली की ना ती मागीर आमकां आपल्या ताब्यांत करिना. ताच्या नांवान आमकां तातूंतली सुटका मेवता म्हणून त्या दिसा आमकां स्पश्टपणे सांगलां देवाच्या उतरानूच. तातूंतली सुटका मेळ्ळी की ना मागीर कोण भितर आहा आमचे मदें? जेजूच आसा. नाजाल्यार ही चिंतना ही भावना आमकां म्हणल्यार तूं आडायता. एक म्हणल्यार तूं पोरदो कसो आमकां ताचें सगळें पळोवंक दिना. खवळां कशी ती मागीर पडटात आनी ती पडली म्हणटच जेजू आमचे भितर आसा तो आमकां दिश्टी पडटा. कित्याक ताणें बापाची येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत चाललेलें आसा. होच जेजू आमचें सगळें आसा आनी तो आमचे भितरल्यान सान हो सगळो वावर फुडें व्हरता. तर आमी ताका जितली आजीर जाता हांव ताणें पळय आमकां सांगलां जी कोण म्हजें उतर आयकतात आनी तें पाळटात, पाळच्याक आमचे न्ही तोच आमचें सगळें तें पाळून घेता. ताका सायबीण माय भाशेन आमी सहकार करूंक जाय. जावं म्हजें सगळें तुजें उतरां प्रमाणे तूं म्हजें सगळें तें काम करीत राव. ही भाशेन आमी जियेलीं की ना मागीर आमचे भितरल्यान ती शांती आमी अणभवंक लागता. ताच्या आनंदांत आमी जियेता. कित्याक दुसरी आमकां बरें म्हणटात म्हणून न्हय पूण जेजू आमचें सगळें वावरून हें बरेंपण दुसऱ्या पासत करता आनी देवाची येवजणे प्रमाणे तो आमचें सगळें जियेता. हातून आमकां आनंद मेळटलो, शक्ती मेळटली, उर्बा येतली आनी आमी बरे भाशेन सगळो वावर करतले. हे भाशेन सगळे सांत भक्तांनी केलेलें आसा. आयज तोमास आखीन म्हणटा पळय तो 5 वर्साचो आसतना पायन मायन ताका बेनेडिक्टीन मोठान धाडलेलो. तो थंयसर उरोंक ना. तो आयलो आनी डॉमिनिकन म्हणटा पळय त्या संस्थेन ताणें प्रवेश घेतलो. तो फ्रांसाक आसलो मागीर तो जर्मनीक गेलो, कोलोन म्हणटा पळय थंय, आनी ताणें शिकप केलें. थंयसर आल्बर्ट द ग्रेट म्हणून एकलो मोटवाशे आसलेलो पूण बरो भारी जाणो आसलेलो, जाणवायेन भरलेलो आनी ताचे कडून ताणें जाणवाय मेळोवन घेतली. आनी तो म्हणूंक लागलो जाणवाय हें देवाचें देणें. जितली आमी आमचे कडेन जाणवाय आसता तेन्ना आमी देवाची येवजण कितें पळय ती समजोंक लागता आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवंक लागता. ताचेर हाचो प्रभाव आसलेलो अरिस्टॉटल आनी ताणें सगळें आपलें शिकप ते वतीन करून घडून दवरलेलें आसा. ताका एंजलीक डॉक्टर म्हणटात. म्हणजे आज पुडव्यां सारको तो एकदम नितळ निर्मळ चिंतनांनी आनी देवाची येवजणे प्रमाणे तो आपलें जिवीत जियेतालो, बरयतालो. सदांच बरयतना सांतिस्म साक्रामेंताची वचोन आपली तकली थंयसर दवरतालो आनी ते भाशेन मागण्यांत आसतालो आनी ते भाशेन मागण्यांत रावल्या उपरांत तो येवन बरयतालो. आनी खूब बरयलेलें आसा ताणें. सुमा थियोलॉजिका म्हणून ताणें भरपूर बरयल्लें आसा देवशास्त्राचेर. पूण तत्वज्ञानाक धरून कशें आमच्यान समजणी घेवंक जाता ताचेर ताणें नियाळ केल्लो आसा. हे परी ताणें आपलें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे सारलें आनी मागीर निमण्या वर्सांनी ताणें कांयच बरोवंक ना. फकत ओगेपणान तो देवाची भजनां करीत आसलो. देवा सगळें तो आपलो वेळ सारतालो ओगेपणान. कित्याक कितेंच उलोवंक आमच्यान जायना. देव इतलो उफाट पूण एकामेकाची सेवा चाकरी करून जिवचें म्हणून ताणें आपलें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत केलें.
तर आमी म्हज्या भयणीनो भावनो आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजो आमच्या काळजांत आसा, कुडींत आसा, मनांत आसा आनी आत्म्यांत आसा, ताका सगळे आमी भेटोवया. कित्याकूच आमी चिटकून रावचे न्हय, म्हूण आमचे कुडीक ना म्हणून आमच्या मनाक हो आत्म्यांक सगळें ताचेच एकवटान आमी दवरया आनी ताकाच एकवटान आमचें जिवीत हे भेटोवणी वरवीं जिवया आनी तो आमकां अदीक आनी अदीक ताचे सारको करतलो. आमेन.